कडेन देवा कडेन आशिर्वाद मागला की सगळे मडगांवचे बरे जावं, कल्याण जावं. मडगांव म्युन्सिपाल्टी ही जशी म्हणटा ती नंबर 1 वायब्रंट म्युन्सिपाल्टी, ए क्लास म्युन्सिपाल्टी. आणि अशें ह्या मूळ आर्थीक शहरां भितर ह्या म्युन्सिपाल्टीचो मेन काम आसा हें शहर एक सुंदर आणि त्याच बरोबर एक वायब्रंट अशें दवरपाचें. हें काम ते अनेक वर्सां चालू आसा. हें अशेंच बरे भशेन चालू जावं. आनीक भितर नवीन नवीन जे अनेक प्रकल्प आसतले किंवा लोकांचे सुविधे खातीर झडपाचें आसतलें ते सगळ्यो कामां तांची पूर्ण जावं. बरी भारतीय जनता पार्टीच्या आदाराचेर डबल इंजीन सरकार केंद्रांनी आसा, हांगाय आसा. आनी त्याच बरोबर सगळ्यांनी मेळून मिसळून वेवस्थीतपणे मडगांवच्या उदरगती खातीर काम करचें. पालिकेच्या इतिहासा भितर म्हाका दिसता पयलेच फावट आमी श्री सत्यनारायणाची पुजा करपाचें ठरयलें. सगळे कावन्सील आनी नगरपालिकेचे स्टाफ, सगळे चीफ ऑफिसर, एम.ई. जावं, ए.ओ. जावं, हेड क्लर्क जावं, सगळे इंजिनियर, सगळे स्टाफ, सगळे कावन्सिलर, वायस चेअरपर्सन, एक तांचें म्हणणें आशिल्लें की मडगांव नगरपालिकेक केन्नाच सत्यनारायणाची पुजा ही जावना. आणि त्या दृष्टिकोनाच्यान एक निर्णय जाल्लो गेल्ल्या म्हयन्यात आनी जामावले श्री मडगांवचे ग्रामदेव श्री दामबाबा कडेन वचून आमी प्रसाद घेतलो. प्रसाद घेतलो उत्कृश्ट अशें दामबाबान आमकां आपले सहमती दाखयली आनी तातूंतल्यान सगळ्या सगळे कावन्सिलर्स आनी कावन्सील आनी सगळे स्टाफ, चीफ ऑफिसर, एम.ई., ए.ओ., सगळे इंजिनियर, सगळे स्टाफ आनी मागीर सत्तराची आज सकाळीं 5:05 आमी सकाळ फुडें शुद्धी होम घालो. आनी जवळ जवळ 20 ते 25 मिनटां शुद्धी होम सगळ्या सेक्शनां भरती स्वतात शुद्धी होमाची ताणें प्रक्रिया केली. आनी आज 10 वरांचेर आमी सत्यनारायणाची पुजा केली ती 12 ते कामार जाली. अर्दवर आरती केल्यो आनी आतां तीर्थ आनी महाप्रसाद चालू आसा. सगळ्या म्हज्या कावन्सिलाक, सगळे कावन्सिलर, वायस चेअरमन, सगळ्या कावन्सिलाक नगर देव बरें करून म्हणटा. तसोच चीफ ऑफिसर म्हणजे खास करून एम.ई., ए.ओ. आनी स्टाफ म्हणजे अवघ्या 5-6 दिसां भितर ताणें टोटल हो सगळो अरेंजमेंट तयार केलो. टोटल म्युन्सिपाल्टी धुवन सगळें क्लीन करून काडल्या म्युन्सिपाल्टी भितर सगळें करून. आनी आज ही पुजा सत्यनारायण मडगांवचे ग्रामदेव श्री दामबाबा कडेन म्हाका हात जोडून नम्रायेन मागता. म्हाकाय इमोशनल जालो. उमेद तुम्ही पत्रकार सदांच म्युन्सिपाल्टीचेर टिका करता. कित्याक म्हणून म्हाका खबर ना अशी टिका जाताली. सगळे वतात ते मडगांव नगरपालिकेचे सगळे लोक उलयताले. आज हांव सत्यनारायण देवा कडेन मागता काही कितलें जें वायट आसा कितें आसा आयज आनी ह्या नगरपालिकेचें पळय स्वच्छें आनी गोंया भितर मडगांवची मडगांव नगरपालिका उत्कृश्ट नगरपालिका जावची हो आमी मुखार आमचे स्टाफूय प्रयत्न करतले, आमी कावन्सिलीय प्रयत्न करतात. आमचो थोडो टायम उरलो आनीक मागता दामबाबा कडेन दामबाबा ड्रायव्हराक की अशीच सगळ्या आमच्या स्टाफाक सदां आयुश्यभर प्रेरणा दिवची. म्हणजे ज्या तरेन सगळ्यांचे बायलो म्हूण लेडीज जेंट म्हूण एमी बसून राती 10-10:30 बसून रावलो. सगळे तयारी करून ही सगळ्या पुजा आमी सक्सेसफूल केली. सगळे आमी सगळ्या गॅस्टांक आपले तेही गेस्ट येतले. सगळ्यांक तुमी पत्रकारूय भाव मुद्दम सगळे आयले म्हणून तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. देव बरें करूं. तेमी कडेन बाय नगरपालिका जाल्ल्यान म्हाका दिसता ही फर्स्ट टायम सत्यनारायणाची पुजा करपाचो योग आमकां मेळ्ळो. खूब एक वर्सभर जालो प्रयत्न करतालो आनी नगराध्यक्षाच्या प्रयत्नान आज आमी पुजा केल्ली आसा. सगळे आमचे स्टाफ, कावन्सिलर, चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर सगळ्यांच्या संमतीन आनी सगळ्यांच्या पार्टिसिपेशनान जाल्ले आसा. आनी आमी देवा कडेन मागता की आमकां अशीच वर्सान वर्स आमकां म्युन्सिपाल्टीनी पुजा करपाची आमकां देवान शक्ती आनी प्रेरणा दिवची. आनी सगळ्या मडगांवकारांक हे काम बरे भशेन करपाची स्टाफाक शक्ती आनी प्रेरणा दिवची अशें मागता. वर्सा वर्स जातली आतां पुजा वर्सान वर्स जातली अशी आमी देवा कडेन मागता. देवान आमकां बुद्धी दिवची की वर्सान वर्स अशी करपाक आमकां बुद्धी दिवची. इथल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक कावन्सिलरांक बरोबर घेवन सत्यनारायणाची पुजा पयले खेपे करतात. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. खुबशा कडेन सत्यनारायणाची पुजा जातात, गणपतीची पुजा जातात, गणेश चतुर्थी जाता. सत्यनारायणाची पुजा वचून बरेंच कोणाची पयले खेपेक आनी केलें. नगरपालिका तांचे सगळे कर्मचारी कावन्सिलर हांचे अभिनंदन करता की एक बरें पायंडा ताणें हांगा घालो. तातूंतल्यान सगळ्या लोकांक येवन पांय पडपाक मेळटा, देवाचे आशिर्वाद घेवपाक मेळटा, प्रसाद घेवपाक. हांव सगळ्यांक तांकां शुभेच्छा दिता. आज रक्षाबंधनाचो दीस.
रक्षाबंधनाच्यो शुभेच्छा दिता आणि रक्षाबंधनाच्या दिसा सत्यनारायणाची पूजा जाता ही अत्यंत आनंदाची गजाल अशें हांव मानता. पुढे चलतले अशेंच Continue आता एकदा सुरू जाली की मागीर कंटिन्यू चलता. कंटिन्यू उरता. थँक्यू. गांवचो बरो बऱ्या तरेन विकास जातलो आणि येणाऱ्या काळामध्ये तांकां राजकीय सामाजीक एक आर्थिक घडोवपा खातीर जाता बरें यश येवं आणि त्या भावनेच्यान तांणी घेतला देवाकडे मागूया आमी की ह्या अध्यक्ष आणि बाकी सगळ्यांचे बरें जावं दी आणि ह्या शहराचें सगळ्यांच्या लोकांचें बरें जावं असो भाव तुका सुरवात करपी रामू शेटुलो हां प्रश्न तो ताका विचारलो वायट न्ही एक प्रथा सुरवात करपाक म्युन्सिपालिटी निवळ जातली देव म्युन्सिपालिटीन येवप गरजेचो देवाचे मनीसूच अजून पावना देवूय पावूंक जाय देव जर पावता जाल्यार बरें जाता मागीर निवळ जातली म्युन्सिपालिटी आनीक मडगांव काम्र म्हणटा तें एक इतिहासीक जाता हो जागो निवळूय उरूंक जाय हांगा लोकांचो भावार्थूय उरूंक जाय आनी ताजे खातीर जर खंयची नवी प्रथा सुरवात करता जाल्यार ती वायट न्ही बरी आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.